तुम्ही कशी पळयतात सालसेत मायनिंग बेल्ट आणि काणकोण तिन्ही हांचे कडेन काणकोण जो कितें आसा की आदर्श ग्राम म्हणटा तो फक्त खोला पुरतोच मर्यादीत आसा आणि खोलचो जो कॅन्डिडेट जो आसा तो आगोना श्रीस्थळ पंचायत म्हणजे मल्लिकार्जुन ती हो सगळो बेल्ट पळय जो आसा तो थंय आसा खोलची लिमिटेड म्हाका आनी खोलचो आनी हें तर बारीक जर पळोवपाक वचत तर थंय सत्ताधारी पक्षाचो जो मंत्री आसा तवडकर जो आसा तवडकराच्या विरोधात ही सगळी शक्ती एकठांय जाली ती असं दिसता ती पयलीं खूब जाल्लीच म्हणजे सगळे NGOs आसात माजी आमदार आसात हे सगळे आनी हाजें कारण म्हणटा तें अशें की ताणें लोकां कडेन पळय जें धमक्यांचें सत्र सुरू केल्लें ताका लागून लोक सद्या थंय पकवात्र जाल्ले आनी म्हणून हें थंय एकठांय जालें आनी तातूंत कितें जाला खोलचो जो पार्ट थोडोसो बदललो तरी पूण थोडोसो पार्ट 50% पार्ट जो आसा तो बाबू कवडेकर आनी तो पंढरी ते पयलींचे सरपंच बिंच आसा पळय तांचे कडेन आशिल्ल्यान हांगा तागेलो तो कॅन्डिडेट जो BJPचो कॅन्डिडेट जो आसा तो थंय मातसो वीक जाल्लो ह्या 8 दिसांक बरें आनी दुसरें मायनिंग बेल्ट तुमी कशें एनालायज करतात मायनिंग बेल्टातली जी पर्सेंटेज मायनिंग बेल्टा म्हणजे कितें मायनिंग बेल्टा पळय आतां पळय हांगचो केपेंचो थोडोसो भाग आसा दुसरो सांवड्डेचो हें आसा तें आसा मायनिंग बेल्ट म्हणजे कितें फक्त तातूंत पळय ट्रक ओनर्स आहात दुसरें म्हणजे ज्या हाजेर उबो राविल्ले ते गाडयेवाले आसात हॉटेलवाले आसात आनी ताचे बारीक लोक कामगार लोक आसात ह्या कामगार लोकांनी जी कितें पळय मतदान करतले ताजेर त्या मायनिंग बेल्टाक सत्ताधारी पक्षाचें हें सगळें अवलंबून आसा पूण मायनिंग बेल्टांतले हे लेबर वर्ग जो आसा आनी जे पळय ट्रकवाले जे आसात तांचे भितर 2 ग्रूप आसात की हे आमकां मेळचे ना ते आमकां मेळटले म्हणपाचे पळय तांचे ग्रूप जाल्यार पळय आनी ताचे त्या अवलंबून आशिल्ले पळय जे लोक आसात जे जांकां रोजगार मेळ्ळे ना जांकां हें मेळ्ळें ना म्हणजे तातूंतल्यान हो एखादे असंतोष व्यक्त करपा खातीर संधी म्हणून पळयतले राजन बाब मरे वता म्हाका जस्ट पेडणेचे अपडेट आयला मुख्यमंत्र्याचे मातले ती घेवया आनी तुमचे मरे येता विलास आरोलकर म्हजे कडच्यान म्हजे बरोबर पेडणे आसा विलास म्हजो आवाज आयकूं येता कितें आसा लेटेस्ट कितें आसा आनी वातावरण कितें आसा मोरजी आमच्या हरमला जाले 71.75% वोटिंग थंयसर साधारण इंडिपेंडंट हो जो आसा काँग्रेसचो समर्थन म्हणजे काँग्रेसचो कार्यकर्तो डॅनियल डिसोजा तेचे मध्ये आणि BJPचो अरुण बानकर हेचे मध्ये कॉम्पिटिशन आहा नेक टू नेक आसात ते दोघं आणि मोर्जे जाला ते 72.35% 72.35% हय हय थंय श्रीमती मांद्रेकर आणि ती माया शेटगांवकर हिचे मध्ये हे आसा पण श्रीमती मांद्रेकर खंय तरी लीड आसतली अशें सिच्युएशन दिसता आनी धारगळी जाल्यार 74.27 धारगळ 74.27 हय हय ते हरमलकरान त्या वोटर्सांक भायर काडल्यात हरमलकर जो रावला इंडिपेंडंट बाबू आजगांवकर ताका सपोर्ट केला तो ताणी वोटरांक भायर काडल्यात ताणी वोटर्सांक भायर काडल्यात सो वॉट यू आर थिंकिंग वारी जे तुका दिसता ह्या तिनांतल्यो 2 घडये BJP कडेन वचची नात एक BJP कडेन वचपाक शकता अशी परिस्थिती आसा हय हय एक उरलेले 2 भायर वयतले ना जाल्यार कदाचित 3 वचपाक शकता कदाचित 3 भायर वचपाक शकता अशी वारे आहा सध्या हय हय ओके 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 थँक्स अ लॉट विलास हांव येस टायम बाब हॅपिंग एट दिस कारण मुख्यमंत्र्यान सभापतींचो मतदारसंघ and what the indications that they are getting on ground are quite surprising. No, the indications also depend on each one's perception because that anger feeling that is been absorbed more by the press than the people. Yes. So this is basically a over analysis of the voting pattern. It is that I will tell you. If you take the voting pattern in Bardes, Tiswadi and Salset, there the voting percentage is below 60 average. Now here it shows one thing shows very clearly and which is good that the anger feeling has not come out in full force because the fear is that if it comes out in full force now it may die for the assembly. Advantage to the opposition. Similarly in the mining belt area, this is my way of looking at it. Mining belt area where percentage has gone very high, it will go in favor of government. Assembly again in favor of opposition because the anger feeling, if it comes out now, nobody wants to open their cards right now because these fellows who are going to get elected will not able to do anything and if I remove my anger on them,
I will say this fellow also are just as good as BJP and they can go back to BJP. इंटरेस्टिंग पेडण्यास जर पयली जाल्यार थंय तांची जर पडले बीजेपीचे जाल्यार तशें दिसता की तुमकां लागून पडटले काँग्रेसी लागून न्ही. हाव आर यू लुकिंग एट इट? आमकां लागून कशें पडटलें इतले जर चालू आसा आनी खूब उमेदवार असल्या कारणान ते आनी फाटल्या दिसांनी पयला जो मोपाचो प्रश्न आहा तेका लागून म्हाका दिसता ते तशें आमी येता न्ही मोपाक लागून सगळे लोक एक जाले आनी कदाचित ते सत्तारूढ पार्टीकूच मदत करूं शकता. आनी एक म्हत्वाचो फॅक्टर आसा तो तुमी कोण लक्षांत घेना. पेडण्यान इतले हाय पर्संटेज वोटींग जालें म्हणजे पेडणेकारांनी उत्साहान मतदान केलां. ते कित्याक केलां ताचें कारण म्हणजे आतां पयले फावट पेडणेकारांनी दिल्लो लोकप्रतिनिधी हो आज गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणून उत्साह हाच्या बद्दल नॅचरली आसतलो. पेडणेकारांक एक अभिमान आसूं जाय की आमचो मनीस आज गोंयच्या मुख्यमंत्री पदाचेर बसला आनी जी झेडपी आमी निवडून दिली तर ती झेडपी इट हॅज टू हॅव अ गुड कोऑर्डिनेशन विथ गव्हर्मेंट इज हेडेड बाय अ पेडणेकार. तुमकां दिसता हो ताचे भायर विधानसभेचे नेतृत्वय सभापती म्हणजे ते पेडण्या कडेन आसा. पेडण्याचो हो सत्ताधारी उत्साह असो दिसता. हय कितें जाता कमी जेन्ना मतदान जाता न्ही तेन्ना ती भिवपा सारकी गजाल आसता की कमी मतदान हो केन्ना केन्ना रिवोल्ट आसता. लोक वचना, लोक तुका प्रतिसाद दिना. चड जावप हो डेफिनेटली म्हाका दिसता बीजेपीच्या स्ट्रेंथाचो विजय म्हणटा. हय हय हय. दुसरी गजाल तुमी आतां नारायण बाबाचें हें सांगलें. सद्या मोगोचो एक हात दुदांत आनी एक हात तुपांत अशी परिस्थिती आसा. तांचे 9 आसा पूण ओवरऑल आमी जेन्ना तांचें हें घेता न्ही तेन्ना बहुतेक सगळे म्हणटा की तांचे कॅन्डिडेट सगळे कडेन स्ट्रॉंग आसा. तांकां बीजेपीचे लोक सपोर्ट करता. शिवाचे निशाणीचेर रावला तेय कॅन्डिडेट बरे स्ट्रॉंग आसा. हय काँग्रेसचे लोक तांकां सपोर्ट करता. इवन अशें सांगता की आनी एक 4-5 तरी तांचे अपक्ष आसा म्हणून. आतां खरें कितले आनी फट कितले नारायण बाब सांगना आमकां. सध्या ते कांयच सांगना आमकां. पण सध्या जे सेफ गेम खेळटा किंवा सेफ हाजेर जे सध्या जे पिचीचेर खेळटा ते म्हाका दिसता मोगो आणि ते नारायण बाब यू आर प्लेइंग अ टेस्ट मॅच. यू आर नॉट इनटू दिस 2020 गेम. तुम्ही टेस्ट मॅच खेळटात. तुमगे सारको 2017 दवरून टेस्ट मॅच चालू आहे. ही गजाल खरी. एक जुनो पक्ष ह्या मातीतलो पक्ष म्हणून ते आमी करूंकूच जाय आनी करपाक जाय. कित्याक प्रादेशीक पक्षाक ह्यान फुडें तशें म्हत्व आसत. इतली वर्सां 17 वर्सां पयलीं राज्य केलें, मागीर थोडीशी पडझड जाली. आतां परत नवे दीस येवं शकता. कित्याक खुबश्यो गोश्टी ज्यो गोंयांत जाल्या ते लोक आतां तुमी म्हणटा सायलंट वोटर्स आसा. लोक उलयतात फक्त, भायर मोठ्या प्रमाणात येना. आनी थंय लोक म्हणटा तुमी रस्त्यार येना हें येना अशें सगळ्यो गोश्टी आसात त्यो. काळ ठरयतलो कितें तें काळ ठरयतलो कितें. आनी पडद्याआड पळय जे आसात पडद्याआड अशे कांय एमजीच्या कॅन्डिडेटा अपक्ष अशे कॅन्डिडेट पळय आसात तांकां सपोर्ट केल्लो आसा. एमजीपी सपोर्ट केल्लो आसा कित्याक तांकां 17च्या इलेक्शनाचो आपली शक्ती वजमावपाची हातूंत आसा. इंडिपेंडंट गेल्यार बरें काय कितें. आनी दुसरें म्हणजे कितें पळय तुमी आतां की हे पेडणे सारके हांगा सुद्दां चुरस जे आसा म्हणटा पळय जर सत्ताधारी पक्षाचो मुख्यमंत्री आसा किंवा सभापती जर चुरस लागल्या तर ताचो चुरस लागल्या सुद्दां ताचो पराभवच न्ही तो. कॉम्पिटिशनच आसपाक जायना. आसूंक जायनाशिल्लें. बरें म्हणजे आनीक थोडी विज्युअल्स आनी अपडेट आयल्यात ती पळोवया. सो आतां कुर्तोरी इलेक्शन चलता न्ही. ओके म्हाका दिसता ते फेर इलेक्शन जायनाय म्हण. आतां सगळे कडेन आमी चोयलो आहाय एवरी पोलिंग बूथ तिंगनी सगळे जे पोलिंग बूथ आसा सायडीकूच न्ही तेणी टेबल घायलो आहाय आनी टेबलाचेर तेणी सगळे क्लेफर्स बेबी डॉलाचे पोस्टर मारलो आहाय. सो एक्चुअली 100 मिटर्स करूं जायना कळ्ळें आनी बॅनर म्हणटा मारपाकूच जायना कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करपाक जाय. पूण विज्युअल्स कितले आहा. सो 1-2 कडेन आमी रेड हँडेड दवरलो आहाय आनी फ्लायिंग स्क्वॉडाकूय आपयला आनी तेणी रेड हँडेड दवरलो आहा तांकां. सो आमकां प्रूफूय आहा सगळे आनी कंप्लेंटूय केलो आहाय. I have full confidence that I am winning with a comfortable margin. हो विजय हो म्हजो निश्चित आसा. आतां मेरेन जे वोटींग जाला तातूंत हो विजय म्हजो निश्चित आसा. जिल्हा इलेक्शन म्हाका सगळ्यान इजी पडला. हांवें जायतीं इलेक्शन केलीं आनी इलेक्शनां सदां स्टाफ अशें आसतालें कोण आहलें कोण जिखतो कितें तें. म्हळ्यार हें इलेक्शना म्हज्यान सांगूं जाता आनी सगळो लोक सारको कॉन्फिडंट आहा हें सारकें इजी म्हूण. आनी मुगे एक्सेप्टेड मार्जीन आहा अबाव 3000. दिसता की लोक चिंतूंक जाणा जाल्यार बीजेपी पार्टीचो कॅन्डिडेट निवडून हाडटलो. कित्याक ताका गव्हर्मेंटाचो फायदो मेळटलो, लोकांची कामां जातली, गांवांची आनी कॉन्स्टिट्युएन्सीची उदरगत जातली. म्हणटकूच म्हाका कॉन्फिडन्स आसा की लोक
आमचो लोक चिंतपाक जाणा आनी रायट कॅन्डिडेटाक निवडून हाडटा. तुम्ही पहिली अपडेट पहिली म्हाका एक गजाल सद्याक बार्देसांतल्यान एनालिस्ट अपडेट येता ती म्हळ्यार श्याम सुंदर फट्टे आसा आमचो रिपोर्टर, ती अपडेट घेवया आनी आमी चर्चे मुखार व्हरया. फट्टे, म्हजो आवाज आयकूं येता? हय, किती आसा फायनल वोटिंग पर्सेंटेज सगळे? फायनल वोटिंग 9 कॉन्स्टिट्युएन्सीन सध्या म्हाज्या हातीन 5 कॉन्स्टिट्युएन्सीचे मेळ्ळेल्या, चारांचे चालू आहा. शिवोले 68.53%, कोलवा 69.63%, हॉल्डोना 60.71%, फेनाचा फ्रांस 66.71%, रेस्ट मागोस 68.02%. 68.02%. हय, आता अंजुना, सुकूर, सिरसय आणि कलंगूट हे चालू आसा तेंचे. ओके, ती आयली की आमी परत फट्टे येता. पण ह्या इतली ज्यो ह्यो आयल्यात पर्सेंटेजी, थंय किती वातावरण दिसता? I'll go back to फट्टे, बट ही जी ओवरऑल पर्सेंटेज पयली जाल्यार अरावंड 65-66 अशी पर्सेंटेज दिसता सध्या. कितें म्हणटा दुर्गा? कारण बार्देजा भितरय तुमकां मातशी होप्स आशिल्ल्यो, त्यो होप्स सांग कितें मटेरियलायज जातना दिसता? 65च्या आसपास बार्देजाची एवरेज आसा. बार्देज आतां पळोवचें पडटा की परवरी सगळे बार्देजान पडटा. सो थंय इंडिपेंडंट आमदार आहा, रोहन बाब आमचो आहा जो. आतां ट्रोजनान सांगिल्ले भशेन डिलिमिटेशन तांकां कशें सोयीस्कर जाता तशें केलां. ए मतदारसंघाचे काडून डी मतदारसंघान घातले, 2-3 पंचायती काडून डीतले काडून झेडान घातले. सो अशें तांकां जाय तशें सोयीस्कर केल्ले आहा. नो डावट सत्ताधार आहा कारण तांकां एक मिनिट जावन गेला कितें हें आतां कळटलें. नो इट इज ओवर न्ही, तो प्रोसेस ओवर. बट मॅनिपुलेट केला. आतां ग्राउंड रिपोर्ट येवपाक लागल्या की बार्देजान एका बुथाचेर प्रिसायडिंग ऑफिसरान बॅलेट पेपरचो काउंटर फॉल ताच्या सकट घालपाक दिला म्हणून. सो खंय ना खंय तरी गव्हर्नमेंट मशिनरीचो दुरुपयोग जाला. ना मी क्लिप पळयताले, याद आसा ती सेंट लॉरेन्सांतली आशिल्ली, की जे सांगताले की पोलिंग ऑफिसर हें दवरला म्हणून. थंय इट इज नॉट इन रिलेशन विथ द रुलिंग पार्टी कॅन्डिडेट polling officer, but the candidate does not belong to the ruling party. He belongs to the opposition. So you see the ruling partyच्या लोकांनी कंप्लेन केला थंय. रुलिंग पार्टीच्या लोकांनी कंप्लेन केल्या. Exactly. See, about all these trends, now finally what is happening, the perception of the people is that this whole election process is becoming into a big fraud. And this has been actually totally controlled by the government. The state election officer, Dr. Budasir, who is a very good officer, he has been such a way sidetracked with the whole issue. The secrecy of voting is also gone. हो जो मुद्दो आसा, कारण तुमी इलेक्शन पळयल्या तितली जनरली हो जो पॅटर्न आसा तो हरशीं फॉलो करताले, की ती स्लिपीचेर नांव बरोवप आनी सिरियल नंबर हें करप. दिस इज सर्रास पयलीं सावन यूज जाताले. आमकां जेन्ना EVM आयली, इलेक्ट्रॉनीक वोटींग मशीन, आमची ती संवय मोडली. आज जेन्ना ते परत यूज जाता, आमकां ते स्ट्रायक जाता की बाबा हांगा आपल्याला खंय तरी तो सिक्रेसीचो रायट वायोलेट जाता म्हणून. वी नीड टू डू समथींग. कारण फाल्यां पंचायत इलेक्शन येतलें, थंय आमी बॅलेटाचेरूच करतले. वी नीड टू डू समथींग अबाउट इट. वेर वोटर इज कन्सर्न, हिज रायट टू सिक्रेसी इज बीइंग वायोलेटेड. No, see, that's what I'm saying. The ruling party members. No, this has been followed all along. Agreed. So many years. But as you have rightly pointed out, this is not a new practice. No, but as you have rightly pointed out, it has been wiped out from people's memory. Correct. The question now is making what? The outside they have been threatened. When you go inside, we will come to know who you have voted. So people are put under fear. Roger, what happens? Like we think in this regard Panchayat election only in terms of a booth. See, when it comes to counting, but भाजपा सारखी पार्टी बूथ मॅनेजमेंटच करतो न्ही. When it comes to overall counting is not done booth wise. Correct. The entire votes are mixed. Correct. No, that is we see now. But same serial number. Vishnu Bab, that has not been decided. Neither it has been declared that the counting process would be this way. Number not करून घेताले. You see, because many would want to know booth wise.